नरेश बाब, तुम्ही रिझाइन जाले म्हणून आयकलें एमजीपींतल्यान. हय, खरी खबर. ओके, कित्याक म्हणून हांवें अशें ऑलरेडी डिसिजन? लेटर धाडून दिलें. कित्याक म्हणून अशें डिसिजन घेवचें पडलें तुमकां? डिसिजन घेवचें पडलें म्हणजे हे जे स्वताक मोठे नेते समजता पळय एमजी पार्टीचे आनी आधार स्तंभ, तेंचो बारीक लोकांचेर लक्ष ना. हं. कळ्ळें न्ही. आनी हेची झळ आमकां उत्तर गोंयच्या लोकांक तेच बरोबर दिवचलचे आमचे बारीक लोक आसा पळय हं. तांकां सोंसचें पडलें आनी 10 वर्सां आमची फुकट गेली. कळ्ळें न्ही. ओके. हय हय. ओके, पण बरें. तुम्ही नेते म्हणटा ते दवळीकारूच म्हणजे आनी एमजीपींतल्यान. कोण आनी हय. कोण. हां, पण आतां बरें. तुमचे प्लॅन कितें तुमचे फुडें? तो आतां ठरतलो. पण कित्याक आमी तुमचे पोस्टर दिवाळेक आनी चवथीक सगळे उत्तर गोंयान पळयताले म्हणून. हय, बरोबर म्हणजे बरोबर. तुम्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी भायरूय पावले तुमची बिचोली हय कॉन्स्टिट्युएन्सी. हय 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 तसो कितें हय. प्लॅन आहा तसो हय लोकसभेक? तसो प्लॅन आसा आनी तेजेर आमी निर्णय आतां घेतले. ओके, काँग्रेसीची बी वाट धरल्या तुमी? ना, तशें काय हांव आतांच काय सांगपाक शकना. पूण काँग्रेसीन तेजेर प्रेस योग्य कॉन्फरन्स. योग्य म्हजे लोक जे आसता पळय, म्हजे जे सपोर्टर आसा ते सगळे योग्य तो निर्णय घेतले आनी फुडलें कितें तें रोखडेंच थरयतले. पार्टी खंयची ती अजून अजून फायनल काय ना? ना, अजून लोकसभेचे काय ना. टार्गेट धरता. हय हय. बरं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.